हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ तुमच्या मेरेन पावयता। आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्या ते आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सां कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे महत्वाचे अपडेट्स। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात जी मुख्य सूत्रधार आशिल्ली पूजा शर्मा तिणे एंटिसिपेटरी बेल म्हणजे अटकपूर्व जामिना खातीर पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात अर्ज केल्लो। ह्या अर्जाचेर आयज सुनावणी जावपाची आशिल्ली, पूण ती सुनावणी 5 जुलयाक दवरल्या। आयज पुलिशेन आपले म्हणणे मांडले आनी ताका जोड उत्तर दिवपाक पूजा शर्माक सांगला। तिच्या वकिलान ह्या प्रकरणात आनीक मातसो वेळ मागून घेतिल्लो, पूण कोर्टान तांकां आनीक वेळ दिवपाक न्हयकार दिल्लो आसा आनी ही जी सुनावणी आहा ती 5 जुलयाक जातली। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी मडगांव पालिकेंतल्यान येता, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सावथाक जे प्रश्न आसात ते जाणून घेवपा खातीर एक सभा दवरिल्ली मडगांवां आनी ताच्या खातीर ताणें मडगांव पालिकेचो हॉल मागिल्लो आनी ताच्या खातीर एप्लिकेशनय केल्लें खंय। पूण उपरांत गोवा फॉरवर्डान असो आरोप केलो की मडगांव पालिकेन हो हॉल न्हयकारपा खातीर कॉन्स्पिरसी चलिल्ली आनी ताका आतां परती जाप येयल्या। मडगांव पालिकेचो जो नगराध्यक्ष आसा दामोदर शिरोडकार ताची अशे तरेचे खंयचेच आमी राजकारण केल्लें ना, सो नाका जाल्ले आरोप करचे न्हू अशें ताणें म्हटलां। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। तुमकां खबरूच आसा आसगांव घर मोडतोड प्रकरण बरेंच गाजता आनी हातूंत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची अशें उक्तायलां। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर गौरीश हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। कोलवा जे एक प्रकरण घडलें, कोलवाच्या PSIन एका बायलेक बूट चडपाक लागले। ही जी म्हायती तुमकां खबरूच आसतली, तेज्या घोवाकूय मारहाण केली। ताचेर जी नॉर्थ सावथ SP आसा सुनीता सावंत तेणी आतां SDPO संतोष देसाय हांकां हेजेर फुडली कारवाय करपाचे आदेश दिलेले आसा। त्याच बरोबर ताका एक वेगळे मॉडर्न येयल्ले आसा। जेन्ना हे आतां प्रकरण घडलें की त्या बायलेन आवाज उठयलो कोलवाच्या PSIच्या विरोधात, तेन्ना आनीक एक जुने 12 मेचें प्रकरण मुखार आयलें। आनी एक बायल अशी आयली आनी तिणें अशी कागाळ केला की कोलवाच्या पुलिसांनी आमकां हॅरेसमेंट केल्लें, त्याच बरोबर आपलो मोबायल बीन काडून घेतिल्लो। तांच्यांनी त्या उपरांत कोर्टान ती गेली। मागीर जे कोर्टांतल्यान जेन्ना तांकां सांगलें मोबायल दिवपाक, तेन्ना कोलवा पुलिसांनी जेन्ना हो तांकां मोबायल दिलो तेन्ना त्या मोबायलांतली कांय रक्कम खंय मोबायलान नाशिल्ली आनी मोबायल सॉफ्टवेअर मारून खंय तांकां परतून दिल्लो। अशें एक वेगळें मॉडर्न आतां त्या केसीक आयिल्लें आसा। तर दुसरी गजाल अशी आसा की मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर ओप्पोचे जे सील पॅक्ड बॉक्सांतल्यान मोबायल विक्री चालू आशिल्ली बेकायदेशीर, कसलीच कागदां बिगदां नासतना। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी गस्त घालता आसतना प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वयल्यान ह्या महाराष्ट्र जळगांवच्यान त्या 4 जाणांक अटक केलेली आसा। त्याच बरोबर मोबायलचे ओप्पो मोबायल जे आसा तांकां सुद्दां तेंच्यांनी कळीत केलेलें आसा की अशे मोबायलाचे अनबॉक्स मोबायल फोन हांगासर विक्री चालू आशिल्ली म्हणून, आनी हेची फुडली कारवाय चालू आसा। गौरीशान आमकां महत्वाचे अपडेट्स दिल्यात, तो तुमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरू नाकात। फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाच्या कडल्यान आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स।
ऐश्वर्या, पावस सक्रीय जाल्लो आसा तरी लेगीत आमठाणे डॅम अजून फूल जाल्लो ना आनी कांय दीस वाट पळोवची पडटली. धरणांतलो सद्या जो उदकाचो सांठो आसा तो समाधानकारक आसा. अशें उदका स्रोत खात्यान सांगिल्लें आसा. सद्या धरणाची जी पातळी आसा ती 46.20 सेंटीमिटर इतली आसा. दुसरी अपडेट म्हळ्यार सद्या आमदार दिगंबर कामत जे आसात पळय ते दिल्ली दौऱ्यार गेल्ले आसात आनी ह्याच फाटभुंयेर मडगांवच्या भाजप मंडळांत आमकां नाराजी नाट्य पळोवपाक मेळ्ळें. म्हळ्यार मडगांव भाजप मंडळाचो जो सरचिटणीस आसा केतन कुडतडकार तशेंच ताची भयण नगरसेविका दोतोर सुशांता कुडतडकार हांणी दोगांयनी भाजपा पक्षाच्या सदस्यत्वाचो राजिनामो दिल्लो आसा. दोगांयनी पक्ष सोडटना दिगंबर कामत जो आसा म्हणजे तांच्या म्हणण्या प्रमाणे आमदार जो आसा थळावो तो जे मडगांवकाराचे प्रश्न आसा ते सुटावे करपाचो कसलोच तो प्रयत्न करिना असो तांचो आरोप आसा. सो ही जी बातमी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. दिप्तीन आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स. ताकतिकेन दिल्लीन गेल्ल्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत ते काल भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांकां मेळ्ळे. हे भेटींत प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक नड्डा हांकां निमंत्रण दिलां. तशेंच आयज मुख्यमंत्री सांजे अमित शाह हांकां मेळपाचे आसात. गोंयांत जे सद्या प्रकरण गाजता आजगांवचें ते विशीं चर्चा जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची आमकां सुत्रांनी म्हायती दिल्या. दुसरी बातमी आसा ती मावळिंग्या आयज बरोच बोवाळ जालो. जमनीच्या सर्वे वयल्यान गुपचूपपणान 3 जाण येवन जमनीचे थंय सर्वे करपाक लागले. उपरांत गांवकारांक कळना फुडें तांच्यांनी थंय घेराव घालून त्या 3 जाणांक सर्वे करपाचें आडयलें. उपरांत तांकां ते कांय सांगिना म्हणून देवळांत हाडलें आनी उपरांत पुलिसांक कळयतकच पुलिसांनी तांकां लोकां कडल्यान सुटावे करून आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसा आनी सद्या फुडलो तपास सुरू आसा. तिसरी बातमी आसा ती प्रियोळ जे शेतकार आसा ते माकडांक लागून सद्या त्रस्त जाल्ले आसा. ते म्हणटा की आमी शेतां करपाक कितली तयार आसा पण माकड आसा ते तेंचें उत्पन्न खंय तरी खाता आनी तांकां लुकसाण जाता म्हणून हाचेर सरकारान खंय तरी उपाय येवजण काडची अशी तांची मागणी आसा. संजनान आमकां 3 म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ले आसा. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. हाय म्हटल्यार मंगळारा राती कुठ्ठाळे वाठारांत एका तरणाट्याचो खून जालो. ताचें नांव आसा लिनियो लोबो. ताचो खून जाल्लो आसा. ताच्या दिसतान ताचो सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केल्ल्याचो तांणी पुलिशेन चवकशे वेळार जबानी दिली आनी ह्या प्रकरणांत पुलिशेन आलेक्स कुतिनो हाका अरेस्टूय केला आनी ह्या खून प्रकरणाचो तो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार हंसाभाड म्हापशा वाठारांत एक फ्लॅटांत कुशिल्ल्या अवस्थेंत एक डेड बॉडी मेळ्ळी. विल्यम डिसोजा अशें ताचें नांव आसा. हो एक ड्रम प्लेयर आशिल्लो अशी म्हायती मेळ्ळ्या आनी उजो पालो पितळान फ्लॅटाचें दार उक्तें करून तिजी कूड आसली कुशिल्ली कूड ती भायर काडली आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास जो सुरू आसा. आनी एक बातमी तिसरी म्हणल्यार दारगळ राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक महाखाजन वाठारांत शेतांनी व्हडले होर्डिंग्स लायल्यात. ते 2 होर्डिंग्स कोसळ्ळे आनी ताका लागून कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना कारण की शेतांनी लोक मनाय कामेरी कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान ती जिवीत हानी जी टळ्ळी. ह्यो 3 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. ह्यो आयच्यो ज्यो सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी आमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो तुमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनिकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि
रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा. आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायता. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.